मागणी आणि उपास केले उपरांत शेती निमाण्या शुक्राराक जुदेवानी जेजूच्या माथ्यार कांट्याचो मुकुट घालून ताका कुर्सार खिळायलो. आपलो निमलो प्राण सोडच्या आदी ताणे दुस्मनांक बक्षिले आणि सांजेच्या 3 वरांचेर आपल्या बापाक निमाणो उलो मारून जेजून आपलो प्राण कुर्सार सोडलो. तेन्ना आख्या संवसाराक काळोख पडलो. जेजू खरेंच मेला वो जीव आसा ते पळोवंक जुदेवानी ताच्या वट्ट्याक भालो तुपलो. ताच्या वट्ट्याक भालो तुपलो तेन्ना रोखडेंच रगत आनी उदक व्हांवंक लागले. तेन्ना रोखडेंच रगत आनी उदक व्हांवंक लागले. प्रितीच्या भाव भयणीचो, जेजूच्या व्हांवतल्या दर एका रगताच्या थेंब्याचेर तुमी नदर मारून पळयात. तातूंत आमचो जवळ एक एकल्याचो रूपकार दिसता. जेजूच्या व्हांवतल्या दर एका रगताच्या थेंब्याचेर नदर मारून पळयात. तातूंत आमचो जवळ एक एकल्याचो रूपकार दिसता. जेजून आमच्या पातकां पासत आपले रगत वारयले आनी आमकां नवें जिवीत दिलें. जेजून आमच्या पातकां पासत आपले रगत वारयले आनी आमकां नवें जिवीत दिलें. आनी आमकां नवें जिवीत दिलें.